आध्यात्मिक मौल्य आध्यात्मिक मौल्य आध्यात्मिक मौल्य आध्यात्मिक मौल्य आध्यात्मिक मौल्य आध्यात्मिक मौल्य मगचनो आयच्या आध्यात्मिक मौल्यांत हांव तुमी सांगता वांटून खुशी व्हरता देव कितें सांगता तें पळोवया. थोडे संगती अदी गरजेचे मोलादीक आनी सांगता आसत आध्यात्मिक जिविताक ते अपुरबायेच्यो. कित्याक की वांटून उडयता आमी, कित्याक तुमी आयकतात मोगान विस्वासान भक्तीपणान की आमी खरेंच म्हणजे काळार आसा आनी खरेंच म्हणजे काळार आसता आसतना आमी ह्या 40 दिसांच्या जीवच्या उपासांत वांटोकाण घेवन हे पवित्र पैण आमी करनासा. ह्या पवित्र पैणा जीव सांगता आमी आमचो वेळ ताचे उतरां नियाळ करन उतरां वरवीं आमकां जिवीत मेळचे खातीर आनी अशें ताणें पुनर्जीवन जाता आसतना आमी तातूंत भाग घेवंक आमचें काळीज मनतळ करन ताचे खरें पटलाव जावचे खातीर हे आमी समर्पण दिवन आसा. कितेंय म्हळें आसल्यार तें आमकां बरें लागना. नितळ आमी सोदता, जावं एक जागो बसोवंक, जावं एक जागो उबे रावंक, जावं एक कितें वस्तू न्हेसोवंक, जेवणची प्लेट, एक घर, एक जागो, हर एक नितळ आमकां जाय. स्वच्छता अभियान आमच्या भारत देशांत आमी आयकलां ह्या विशयांत आनी स्वच्छता खंय आसा, नितळें खंय आसा तें आमकां बरें लागता. घाण येवचें, मेळ्ळें दुसऱ्या दुसऱ्या बण्णाचें तें आमकां खंडीत बरें लागना, पूण नितळ आमकां जाय. त्याच प्रमाणे आज देव थोडे संगती आमच्या लागीं सांगता पयल्या सुवातेर तुमी नितळ जाया, तुमी नितळ जाया, तुमी नितळ जाया. म्हणजे खंयगी आमचें तें मेळेपण आसा देव पळयता. देखून देव म्हणटा तुमी नितळ जाया, तुमचें मेळेपण म्हाका तें पळोवंक बरें लागना. तुमचें मेळेपण म्हाका तें पळोवंक बरें लागना. कोण सांगता? देव सांगता. कितें सांगता? तुमी नितळ जायात, तुमचें मेळेपण म्हाका तें पळोवंक बरें लागना. दुसरी सांगात म्हणून सांगल्यार खोटेपणाक पाट करात आनी बरेपण धरात, बरेपण सोदात. खंडी जावनी देवा सरशी आमी इजा जाल्यार थोडे संगती आमचे काळजा मनांत ते आमी जाणा आमी सोडी जाय म्हणून आमकां तें बरें न्हय, आमच्या मुखल्या जिणेक बरें न्हय, सासणाची बी जोडूंक की आमकां घडये वाट ब्लॉक करता. एक दोरो कसो जाला आनी अशें एक व्हडलो दर्यो कसो, गुंडाळ्याचो दर्यो कसो आमच्या मुखार आसा. पूण आमकां उलो दिता देव नितळ जाल्या वरी तुमची पातकां आमी दोळ्या मुखांतली काडात आनी खोटेपण सोडात आनी बरेपणां धरात. मस्त खोटेपण आमचें तें आसूंक पुरो. एक सोडल्यार व्हडलें काम आमी केल्ल्या जाता देवा खातीर आनी तें सोडल्या वरवीं दुसरें आमी सोडूंक सुलभ जाता. एका उपरांत एक आमी सोडलें जाल्यार नितळ जाता आनी निर्मळ जाता. तिसरी संगत म्हणून सांगल्यार नितीवन जीवन सोदा आनी अन्याय तुमचे जावन पयस दवरात. अन्याय केल्ल्यांक भरती करात. सबारपणी सबार रितीन हेरांची आमी खाण घेता पाठी दिना. देव आमकां उलो दिता नितीन तुमी चलात, नीत सोदात आनी हेरांक तुमी अन्याय केलो जाल्यार तांकां भरती कर दियात. नातगी आमकां रिणकार सबार फावटी कांय ना जाल्यार तांणी केल्या बऱ्या मनाक एक तांकां एक बरें उतर दिवंक आमच्या लागीं ना गी. आसल्यार रिणांत आमकां आसूंक साध्य आसा. हांव जाणा एक व्यक्तीन म्हाका एक दीस मस्त दुखयलें. कशें दुखयलें? हांव पिडेस्त आसली. तूं म्हाका पळोवंक येवनाय फादर. म्हाका मस्त दुखलें. इतलें एक वावर इतलें काम आसता आसतना पिडेस्त म्हूण नेणा आसलो पूण तरी आसतना म्हाका येवन भेट दिवना म्हणटा आसतना मस्त दुखलें. घडये ताणें दिल्ल्या मोगाक हांवें एक भेट दिवची आसली. हांवें तांचे खातीर मागचें आसलें. तरणाटो याजक जावन आसलो. म्हाका तितलें मनान म्हणजे वचनातलें आनी देखून तांकां भेट दिवना, तांचे खातीर मागोवना, इल्लो मोग तांकां दाखोवना. देखून ताका मस्त बेजार जाली आनी ताणें विचारले वळेर म्हाका दुखलें. म्हाका चिनो आमी खंडीत जावनी हेरांच्या रिणार आसा, हेरांच्या रिणार आसा. आनी देखून पवित्र पुस्तक म्हणटा की तुमी एकच रिणांत आसत जाय. एक रीण तुमचें तें आसत जाय. कसलें रीण तें? देवाचो मोग हांवें करूंक ना तो फारीक करीत जाय. हांवें देवाचो मोग हेरांक
तो दिवंक ना ते आमी फारीक करीत जाय. हांवें हेरांक बरेंपण करीत जाय तें जावन आसा रीण हांवें देवाक दिवचें. देखून माथेवाचे 5 अध्यायांत म्हज्या बाबाक भयणी कितें केलें तें म्हाका केलें म्हणटा आसतना आमकां एकल्यांक एक आपोवण आसा, एक आव्हान आसा की आमी ह्या संवसारांत न्याय नीत आमी हेरांक करूंक आसा आनी बरेंपण सोदूंक आसा. उपरांत देव म्हणटा अनाथांक विधवांक कुमक करा. अनाथ कोणाची कोणी नात, विधव तांचो बोड जावन तांचो घोव जावन दी, बायल जावन दी, तांच्या कुटुंबांत कोणी नात तांकां कुमक करा, तांच्या आदाराक येया. हे 4 वस्तू आज तुमी सांगात वांटून येता आसतना म्हाका जिणो खंडीत जावनी अपुर्बाची वस्तू आमकां सांगल्यात देवान. पयल्या सुवातेर मेळ्या मनशानो नितळ जायात. दुसरें म्हूण सांगल्यार खोटेपणाक पाट करात, बरेंपण सोदात. तिसरें नितीवंत जीवन सोदा आनी अन्याय जाल्ल्यांक भरती करा. कोणाक अन्याय केला जाल्यार तें तुमी बरोवन दियात, न्याय करा तांकां, तांकां दियात. आनी चवथें म्हूण सांगल्यार अनाथांक आनी विधवेक कुमक करा. आनी निमाणें देव म्हणटा तुमच्या रक्ताचो बण्ण आनी पातकाचो बण्ण, रक्ताचो बण्ण आनी पातकाचो बण्ण, रक्ताचो बण्ण तांबडो आनी पातकाचो बण्ण तांबडो. आनी देव म्हणटा तुमची पातकां म्हाका तांबडी कशीं दिसतात, तुमची पातकां म्हाका तांबडी कशीं दिसतात, पूण हांव तुमी जिवीत बदल्लें जाल्यार ती धवी करतलो, धवी नितळ निर्मळ करतलो. देखून धवो पारवो पवित्र आत्म्याक एक रूप कशें, पवित्र आत्म्याचें रूप कशें. जेजू पुनर्जीवन जाता आसतना धवे वस्तूरकाण घेवन तो पुनर्जीवन जालो. धवेपण जेजूचें नेसाण आनी सर्गार चडोवन वयता आसतना तेंच धवेपण काण घेवन, धवे वस्तूर काण घेवन वैभवान तो वयर सरलो. धवें नितळायेचे संकेत जावन आसा. म्हणटा आसतना रक्ताचो बण्ण तांबडो तशेंच पातकाचो बण्ण तांबडो म्हणटा देव. जिवीत बदलता ताका देव म्हणटा ताची तांबडे पाताक हांव धवें करतलो म्हणजे नितळ करतलो आनी तांबडेपण काडून धवेपण पवित्रपण ताका हांव दितलो. उपरांत देव म्हणटा हांव ताका भरपूर आशिर्वादान कृपेन भरतलो. हांव तांकां आशिर्वादान आनी कृपेन भरतलो. कितें तांकां जाय सगळें हांव दितलो, कितें तांकां जाय सगळें हांव तांकां दितलो. तो आमचो देव, मोगाळ देव. आमकां जाय जाल्यार सकट आमकां तो दिता. ही इज अ प्रोवायडर, ही इज अ प्रोवायडर. ही प्रोवायड्स अस एवरीथींग वॉट एवर वी नीड प्रोवायडेड. आमची तांबडी पातकां ताका धवी करूंक समर्पण जाल्यार तो आमकां सर्व दितलो. मेळ्या वसनांतल्यार वस्त्राचें आमी धोबी दिता, धोबी नितळ करून आमकां पाटी दिता आसतना आमकां बरें दिसता, खत वेता. एका गांवांत हांव आसल्या वेळार थंयसर अशें बगलें. एक स्त्री म्हजे लागीं रडा लागली, फादर म्हज्या घोवा खातीर मागात, म्हजे 2 चरके भुरगीं आसा तांच्या खातीर मागात. ते शिकोनात, शिकायनात आनी ते एक लावारीस जालात. भोंवचें पयशे मागचे, झगडचे, एकल्यान 12 वरां येवचें, 2 वरां येवचें, एक 3.5 वरां येवचें रातचें. आनी अशें म्हाका न्हीद ना, आमकां कांयच ना, जोड ना, एकदम आमी लाचार जालां. देवा लागीं मागात. तिका हांवें सांगलें बरें कुमसार जा, बरें कुमसार जा. अशें देवान सांगलें की इजाया प्रवादी मुखांत तांबडी पातकां देवान तिची धवी केली, सगळ्या पातकांतलें तिका बक्षिलें. 3-4 दिसांनी ती म्हणूंक लागली, फादर कसली बदलावण म्हज्या जिणेंत. म्हजे पूत दोगी सांजेचे 7 वरां मागण्याक आसात. म्हजो घोव बरो जाला आनी एक तुमकां सांगता हांव दुकरां बसतलीं. सक्कळ म्हज्या घरांतले दुकर धांवन गेले, खंय गेले हांव नेना. दुकर गेलो वचों फादर, म्हज्या कुटुंबाचेर बेसांव म्हाका आयला, देवाची कृपा म्हजेर आयला. हांव मागता आसतना म्हाका एक तरेचें रुपणें दिसचें पडटा देवाचें, जेजूचें, अंकुआरसिपणीचें मागया म्हूण म्हाका दिसता. म्हजे पूत बरे जाल्यात.
आनी 5 दिसा उपरांत म्हणाली मात्र दोगांकी काम मेळ्ळां. एकल्या 2 दिसा उपरांत एकल्या पयले दोगांकी काम मेळ्ळां आनी ते आतां म्हाका मान दितात, म्हज्या घोवाक मान दितात. आमचे कुटुंब मागणेचें जालां देखून देवाचें उतर आमच्या घरांनी वाळटा आमी वाचून आसा. म्हाका न्हू तांबडे भाताक धवें देवान केलें, बेसांव देंवन आयलें. साबारपणी आमकां आमच्या जिणेंत साबार जिणेंत तांबडे भातां तांबडेंच उरलें जाल्यार धवेंपण येवना जाल्यार आमी आज एक निश्चय करया कारेजमाच्या काळार खंय हांवें तें देवाक समर्पण दिवंक जाय आनी कुमसारा वरवीं तें धवें करीत जाय. देवाचें बेसांव आमचेर आमच्या समेशांचेर देंवन येतलें म्हणून आमी आज देवाच्या उतरा वरवीं हो संदेश आमी जोडून घेवया. माथेवाच्या 23व्या अध्यायांत जेजू आमकां म्हणटा, सक्तांचो आनी सर्वांचो पाटलाव करिनाकात. सक्तांचो आनी सर्वांचो कितें जाता? आजकाल संवसारांत साबार गुरू आसात, साबार शिकोवन दितात. ते जाणवाय म्हाका ना, देखून ताणें सांगचें म्हाका व्हडलें कशें दिसता, पाटलाव करिनाकात. फट कितें जावंक शकता? सकतात पयशा फाटल्या लागून, नांवाक लागून, गर्वाक लागून, अहंकाराक लागून दुसऱ्या धर्माक सकयल घालन जेजू विशयांत हेरां विशयांत नाका जाल्यार परगट करन ते शिकोवन दितात. खरी शिकोवण न्हय ती. खरी शिकोवण न्हय ती. आमकां बरी लागता कित्याक ती जाणवाय आमचे थंय ना. असलांचो पाटलाव करनाकात. असलांचो पाटलाव करनाकात. दे आर इंटेलिजंट फूल्स. इंटेलिजंट फूल्स. खालतेपणान देवाच्या उतराक सारको खालतेमान घालून जियेतात. देवाचें उतर परगडतात. पवित्र पुस्तकांत आसा तें सारकें. कित्याक पवित्र पुस्तकांत आशिल्लें तें कारण हेरां बुकांनी आयलां आनी तांणी बरयल्लें पवित्र पुस्तक. आनी आज आमी पळयता, हांवें पळयलां, बरे मनशां जेजूक परगडतात. एका कॉलेजींत आसता आसतना एका ग्रुपान म्हाका येवन विचारलें, तुमचें ग्रावंड दिया, आमचें एक व्हडलें एक मिटींग आसा म्हूण सांगून. साबार लोक येतलो, एक गुरू येतलो म्हणून. आनी एकलो सिंग म्हणलो थंयसर आयलो आनी आमचें ग्रावंड तांकां आमी दिलें. भारी आपुरबायेन सोबयलें तांणी. भारी आपुरबायेन स्टेज घाली. जायते खर्चून हजारांनी लोक थंयसर एकठांय जालो. चड 7-8-10 लोक थंयसर आसलो. हांव गेलो थंयसर बसलो. सगळ्यांक ताणें हात दिवन ताका पळोवन नमस्कार करून वयतले. आनी केदाळ हांव गेलो, तो स्वामीजी उठून आयलो आनी म्हजे हात ताणें धरले आनी हो सोडिना म्हाका. घट धरनासा. कोणें सांगलें आसतलें हो जावन आसा ह्या कॉलेजीचो मॅनेजर, हो कॉरेस्पॉन्डंट. घट धरनासा, सोडिना. सगळ्यांकी तो पळयता पूण ताजी दिश्ट म्हजेर गेल्ली ताणें फाटीं काडूना. घट म्हाका धरलें. थोड्या वेळा उपरांत ताणें सोडले म्हजे हात. ताका बेसांव दिलें आनी सोडून आयलो आनी एका जाग्यार बसलो. कितें पळोवचें? तो फकत उलयता सोम्याची मावल्या, आध्यात्मीक मावल्या. सोम्याचें नांव काडना. येसू क्रिस्त म्हणटा. येसू क्रिस्त, जिजस क्रायस्ट म्हणटा. सत सोमी जावन आसात तांणी परगडचें क्रिस्ताक, पूण सक्कडी न्ही. देखून सगळ्यांचो आनी सक्तांचो पाटलाव करिनाकात. सांगात आज आमी जाणा आमचे मदें जायते संघ संस्था आसात. तो संघटन, हो संघटन, तशें अशें आमी ते रायट्स, हे फायट्स घालून म्हणटात. सक्तांचो पाटलाव करिनाकात म्हणटा आज जेजू माथेवाची 23 अध्यायांत. सक्तांचो आनी सर्वांचो पाटलाव करनाकात, एकल्याचो मात पाटलाव करा. तो जावन आसा कुर्सार आमच्या खातीर रगत वरायल्लो, आमची पातकां तांबडी थावन धवी केल्लो तो जेजू क्रिस्त. देखून आमच्या महापाताक आमकां धवी करन, धवे वस्तूर आमचेर घालून बावतिस्म दिवन आमकां नवी व्यक्ती करता. आमचो बावतिस्म तें धवेपण तो मोरा पर्यंत सांबाळ म्हणून याजक बावतिस्म दिता आसतना घे ते धवे वस्तूर कशें नवें नितळ आसा गी, धवें आसा गी, तें निर्मळ सांबाळ म्हणून याजक त्या भुरग्याक वोल लायता. तर म्हाका ना खंडीत जावनी आमकां हर एकल्यांक आनी सर्वांक आमी पाटलाव करचो नाका. एकल्याक मात पाटलाव करया. एकच दोणीचे बसया. कातोलिकी मात मात्र ती आमची बोट, जेजूची बोट ती. पेद्रू ताणें सांगलें ही तुजी बोट,
पेदरून ताका दिली सोम्या ह्या बोटीचेर तूं ये आनी त्या बोटीचेर जेजू आसल्या वरवीं जायत्या जेपां जाली जायती मासली मेळ्ळी उसांबर दर्यो थंड जालो आनी जायती शिकोण ताणें दिली आनी त्या बोटीचेर वचून खंय जेजू गेलो आनी त्याच बोट आमी सांगात ताका घेवया जेजूक आमच्या बोटीक घेवया आमी जेजूच्या बोटीन बसया आनी आमचें जिवीत ह्या संवसाराचे बोटीर सोम्या सांगात आमी खर्चूंक प्रयत्न करया देखून सट्टांचो आनी सर्वांचो पाटलाव करची गरज ना म्हणून आमकां आज मातेवाची 15 अध्यायांत आमकां जेजू उसान सांगता आमचे मदीं भोंवतणी सबार राजकीय आसूं मुखेली आसात कितें उलयतात कितें सांगतात कितें करतात कितले क्रिमिनल्स आमचे भारताच्या मुखेलपणांत आसात क्रिमिनल्स आसात अन्याय रीत केल्ले ते मुखेल जावंक सोदतात जेजू म्हणटा एका कुड्ड्यान आनी एकल्या कुड्ड्याक वाट दाखोवन जायना सारकी वाट दाखोवची एकल्या मात्र हांव जावन आसा सारकी वाट सत आनी जिवीत म्हळ्यार जेजू ताचो मात आमी पाटला करया मागीर जेजू म्हणटा तुका वर्त जावंक जाय ग्रेस्त जावंक जाय बावर्तां ग्रेस्त जावंक जाय भलायकेन हुशार आनी भलायकी बरी मनशान जाय चिंतनांनी जिणेंत सगळ्या कुडींत शांती समाधान वाळोवंक जाय तुज्या काळजांत मोग वाळोवंक जाय तुज्या जिणेंत बरेंपण वाळोवंक जाय सोम्याचो पाटलाव कर सोम्याचो शीक पूण एक मात गरजेचें अशें तरणाटो वचून जेजू म्हणटा की म्हाका सर्गींचे राजवटी जाय हांवें कितें करचें ताका तो म्हणटा सगळें तुजें सांड हांगासर एक मात गरजेची आनी जेजू म्हणटा व्हरतो जावं कुशी व्हरताय न्ही खालतो जा आनी खालतो जा असो ह्या उपास दिसांनी त्या सांगत आमी आसता आसतना तोच तो आमच्या लागीं उलयता मानून घेवया आनी तेंच उतर पाडूंक आमी प्रयत्न करया सोम्या थंय आमी एक जावया खालती जावया आनी आमच्या सोम्याच्या पुनर्जीवनपणांत आमच्या जिणेचें पुनर्जीवनपण जावं दी देवाक जावं महिमा आमेन आनी सर्व दितात देव पाप पूत पवित्र रत्न तुमच्या समेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालून तुमकां राखो आनी सांबाळो आनी खालती जावंक आनी जें कितें आज देव आमचे लागीं उरयला हर एकल्या आमच्या जिणेंत काळजांत मनांत तें रोंबोवंक आनी थंयसर बरें फळ भायर सरूंक पवित्र म्हणून भायर सरूंक बरी चिंतना काळजांत खरो मोग आनी अखंड भावार्थ आमचे तर आमी जियोंक आनी हेरांक परगटूंक तोच पवित्र रत्न देव बाप देव पूत आनी पवित्र रत्न समेस्तांक आदार आनी कृपा दिवं समेस्तांत म्हाका सांगता तुमकां समेस्तांक हांव बरें मागता देव बरें करूं